फोणेच्या जिल्हा हॉस्पिटलात आता सगळे तरेची सुविधा मेळपाक लागल्यात। जाय तितले दोतोरे सेवेत रुजू झाल्यात। अल्ट्रासाउंड, सगळे तरेच्यो रक्त तपासण्यो, डायलिसीस, डाएट, काळजाच्या पेशंटा खातीरची इंजेक्शनां, वखदां, उपचार इतलेंच न्हय तर बाळंतपणा उपरांत भायटेरांक एम्ब्युलन्सींतल्यान तांच्या घरा व्हरून पावोवपाची सेवाय सुरू केल्या, अशी माहिती वैजकी अधिकारी दोतोर विकास कुवेलकारान दिली। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात आता पेशंटाची रहदारी खूप वाढल्या। ओपीडी पेशंटांक आमी 300-350 पेशंट असतात दिसाक। तसे आमचे कॅज्युअलिटी 24/7 आसा, थंय दीस रात पेशंट असतात। अबाउट 150 ते 200 पेशंट थंय येतात पर डे। मेडिसिन पण जे आमचे कडेन ना ते आमी लोकल परचेस करतात। इवन डायलिसीस पेशंटांक सुद्दां आमी आतां इंजेक्शन सगळं फ्री दितात। इंजेक्शनां न्ही, आमी तांकां डायट्स दितात। पयलीं आमी तांकां कांय दिनाशिल्लें जेवण त्या फुडें भुकेर आसता म्हणून आमी तांकां जेवण सुद्दां दिवपाक लागल्यात। आनी आमी ज्यो पळय डिलिव्हरी जाता हांगा त्या बायलांक आमी घरपोच करतात, पावयतात तांकां घरा कडेन व्हरून। भुरगीं सुद्दां कोणी बरी ना जालीं तांची तर तांकां आमी एम्ब्युलन्सीन घरा कडेन पावयतात। हें सगळें जरी खरें असलें तरी हॉस्पिटलाचो एसी प्लांट चलनाशिल्ल्यान ऑपरेशनांचेर परिणाम जाल्ल्याची कागाळ एका पेशंटान नोंदयली आनी ताचेर दोतोर कुवेलकारान स्पश्टीकरणय दिलें। पळयात। म्हाका मायनर बारीकशी गाठ जाल्या, तें म्हाका ऑपरेशन करपा जाय। हांव सोमारा हांगा एडमीट जाला। शुगरीचो प्रॉब्लेम आसा तर म्हाका इन्सुलिनान ती कंट्रोल केल्या, पूण ऑपरेशन हांगा येयल्या उपरांत ऑपरेशन थिएटराची एसी प्रॉब्लेम जाला म्हणून दोतोरान सांगलें की एसी खातीर आमी ऑपरेशन करूंक शकना। आमचे हॉस्पिटलाचे चिलर प्लांट म्हणून आसता एसी स्टार्ट जावपाचो, तो चिलर प्लांट चलनाशिल्लो। कारण म्हणल्यार तो परतून ट्रीप जातालो बिकॉज ऑफ हाय वोल्टेज। म्हणटकर हांवें ते डिपार्टमेंटा इंजिनियरांक वचून मेळ्ळो, बाबा हे सदां ट्रीप जाता आनी ट्रीप जातकर हाय वोल्टेजाचे ते आमचे जळटा। आतां वोल्टेज मेंटेन केल्या आनी ताणें पळय कितें कितें जळिल्लें आसा तें आज येवन ताणें सगळें रिपेर केल्लें आसा। आयच्यान आमगेलो चिलर प्लांट स्टार्ट जालो, वोटींग एसी बीसी सगळो चालू जालो। आज आमी 2 ऑपरेशनां सुरू केल्यात। फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।